बिकिनी आणि पबांचेर सुदीन ढवळीकाराच्या विधानाचो मिडियान अर्थाचो अनर्थ केला अशें मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा। सुदिनान आपल्याक जें सांगलें आनी मिडियान ज्यो खबरो पातळायल्यात त्यो एक न्हय असो दावो पर्रीकारान मिडिया कडेन केलो। केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायकाकूय सुदिनाच्या विधानाचेर विचारल्यार ताणें कानार केंस काडले। बीजेपीक मात सुदिनाचें उलोवप मान्य ना। इतले मजगतीं सुदिनान आपलें विधान फाटीं घेतलां म्हूण नॅशनल न्यूज चॅनलाचो रिपोर्ट आयला। बिकिनी आणि पब संस्कृती गोयची न्ही म्हूण पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकारान विधान केले उपरांत सगळ्याक खवदळ पडलो। गोयचे सयत राष्ट्रीय मिडियाने हो मुद्दो फाटले 2 दीस जाले लावन धरला। म्हाका जे कितें सांगला पळय ते ताणें आपलें ओपिनियन सांगला। एवरी पर्सन हॅज अ रायट ऑफ हीज ओपिनियन। गव्हर्मेंट इज अ डिफरंट इश्यू। दिस इज गव्हर्मेंट ओपिनियन। वी सी नो रिजन इन चेंजिंग एनीथिंग because everything is running very smoothly in Goa. Late drinking sometime, drinking and in the public. ताजेर थोडी restriction are definitely for law and order problem येतली. You cannot, for example, drink on the beach. Irrespective of what Sudin said, I had already instructed excise department to form squads. Ready चालू already आमच्यो जाल्या. Open drinking जे रस्त्यार बसून करतात पळय, की दर्याच्या कडेक बसून मागीर बाटल्यो थंयच उडयता पळय, ताजेर बंदी घालूं नाका अशें तुमचें म्हणणें आहा। Bikinis are there for purpose of swimming, so wherever swimming takes place, there will be bikinis. But if you wear them in a temple, obviously there will be. So it is also place and where you wear it. Depending on that, I don't think there is any problem in Goa at this moment. हाचेर आमी केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपादाक विचारले। ताणें सरळ कानार केस काडले। हांवें ताचो स्टेटमेंट पळोवना या, परंतु हांव तो चेक करता कितें आहा तो नंतर सांगता। पर्यटन मंत्री परुळेकार म्हणटा बिकिनी आणि पबांचेर सुदीन उलयला ते ताचें वैयक्तीक मत। पर्यटकांचेर बिकिनी घालपाक बंदी करूं नज, मात देवळांनी वा धर्मीक सुवातांनी तसले कपडे चलचे ना हे परुळेकार उलयलो। बीजेपीक सुदिनाचें मत मान्य ना। ढवळीकर हांच्यांनी जो स्टेटमेंट केला हो स्टेटमेंट म्हाका दिसता तांचो वैयक्तीक स्टेटमेंट आसा। तो ट्युरिस्ट समाज जर ती बिकिनी घालून एखाद्या देवळान वता किंवा एखाद्या चर्चीन वयता किंवा एखाद्या पब्लीक प्लेस म्हणजे बाजारा सारके हेचर जर भोंवता जाल्यार तेका पुलीस डिपार्टमेंट आहा, जे पुलीस डिपार्टमेंट योग्य कारवाई करतली। हे म्हाका दिसता असल्या जाग्यार वचप हें खंयसरूच एलावड ना आनी गोंयानूय नासचें ना। पूण तो आपल्या हॉटेलार जर बिकिनी घालून न्हांवपाक लागलो किंवा त्या बिचार घालपाक लागलो जाल्यार म्हाका दिसता कोणाचेंच ऑब्जेक्शन आसूंक शकना। आय डोंट एक्सेप्ट वॉट सुदीन सेड, कित्याक आख्या संवसाराक खंयच संवसारान इन्क्लुडींग अरब कंट्रीज स्विमींग सुटाचेर बॅन ना। इंडियेक देखून ना। म्हाका हांव नको आमचो इश्ट ढवळीकर बाब केसो स्विमींग सूट फक्त गोंयांतूच बॅन करूंक सोदता। आय डोंट अंडरस्टँड। नो वे इन द वर्ल्ड स्विमींग suits are banned. About this mini short this pubs and short dresses of ladies, we are nobody to tell ladies what to dress and what not to dress. There are enough laws in the country. If somebody acts against the society, if you want all that, you start educating the children at home and see if they accept first, instead of telling the public whether they are ready, agree to what the elders say. मात कवळेची पंचायत म्हणटा सुदीन सारको। ही आमची संस्कृती न्ही, जो सुदीन ढवळीकारान घेतला त्याक आमी कवळे पंचायत समर्थन करता। इतले मजगती सुदीन ढवळीकारान आपले विधान फाटीं घेतला म्हूण राष्ट्रीय न्यूज चॅनलांनी खबर हाडल्या। सुदीन प्रुडंटाक उलोवंक मेळ्ळो ना। चॅनलांचे खबरे प्रमाण सुदीन म्हणटा म्हाका बायलांच्यो भावना दुखोवपाच्यो नाशिल्ल्यो, म्हाका फक्त तांच्या सुरक्षे विशीं हुस्को आसा। मिडियान म्हजे विधानाचो चुकीचो अर्थ काडला। रिपोर्ट प्रुडंट। फोंडें पालिकेन सोपो आशिल्लो तसो उणें केलो ना जाल्यार मार्केट बंद दवरपाची शिटकावणी बाजारकारांनी दिल्या। सोप्याचो प्रश्न विधानसभेत व्हरतलो म्हूण आमदार लव मामलेदार उलयता। इतले मजगती पालिका बाजारांतलो नालो बेगीन साफ करचो म्हूण थळाव्यांनी मागलां। पालिका बाजारांत इतली घाण आसूनय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान पालिकेक पर्यावरण पुरस्कार दिलो म्हूण थंयच्या नगरसेवकाक तिडक मारल्या। फोंडें पालिकेन सोपो उणो केलो ना जाल्यार मार्केट बंद दवरतले अशी शिटकावणी माणिक मामलेकार ह्या एका वेपाऱ्यान दिल्या। 5 रुपया स्क्वेअर मिटरा प्रमाणे म्युनिसिपालिटीन आमचो सोप टॅक्स कलेक्ट करचो आनी जर तेजे कडेन पर डे जाता जायना जाल्यार आमी मंथली दिवपाक तेजे कडेन रेडी आसा। अशें 3 म्हयन्यां म्हण 2 म्हयन्यान तांकां तशें बेनिफीट जाता तशें, कारण आमी वेपारी म्हयन्याक 2 म्हयन्याक सुद्दां दिवंक शकता। दुसरें जर ती आमची मागणी पूर्ण करना जाल्यार आमी मार्केट बंद दवरतले। म्युनिसिपालिटीचें मार्केट आसा सोप टॅक्स फारीक करता तितल्यांचें।
सोपो प्रस्नाचेर बरोच घुसपागोंदळ जाल्लो आसा अशें फोंडेचो आमदार लव मामलेदार म्हणटा. म्हाका ते स्कॅन्डल दिसता कारण फक्त ते 61 लाख आनी 65 लाख 3 रुपया 20 रुपया हे कॅल्क्युलेशन म्हाका तरी जमना म्हणून हांव ते स्कॅन्डल अशें दिसता म्हाका तेजेर एसेंब्लीन हांव क्वेश्चन घालतलो हेजेर एसेंब्लीन हें करतलो क्वेश्चन करतलो आनी हेजेर इन्वेस्टिगेशन मागतलो एन्क्वायरी जावंक जाय हेजी ताका ऑफसेट व्हॅल्यू ना तर 3 रुपयांनी 40 लाख रुपया जाता 20 रुपयांनी परत 30 लाख रुपया ऑफसेट व्हॅल्यू तेजेर एन्क्वायरी जावचो कोण कोण भितर इनवॉल्व आहा तो. फोंडे पालिकेन सोपो वाडयला मात बाजारांतल्यान वचपी नाल्यांतल्या घाणीक लागून वेपाऱ्यांक त्रास जाता अशी कागाळ थळाव्यांनी केल्या. मार्केटांत कितें डंप करिना म्हणून ना सगळे नुस्त्याचे डंप करता मागीर चिकनाचे डंप करता मागीर प्लास्टिकाचे डंप करता आनी बॅग्स ते सगळे डंप करता ते येवन हांगा नाल्याची कुशी झाडां थंय मागीर शिरकता ते. तुमकां पोल्युशनान एवॉर्ड दिला पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान एवॉर्ड दिला म्हणजे हे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान पळोवना लोकांची जायते करून फकत एवॉर्ड मेळला म्हणून एका तेका सांगता म्हणजे क्लिननेस कांय ना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. आदलो मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणेचेर लाचखोरीचो आरोप करपी मिनेर भालचंद्र नायकाची एसआयटीन बुधवारा जबानी घेतली. बुधवारा राती उसरा मेरेन जबानी घेवपाचें काम चालू आशिल्लें. जबानी घेवपाचें काम आनीकूय चलतलें. पर्यावरण दाखलो दिवपा खातीर प्रतापसिंग राणेन 10 कोटी मागिल्ले असो आरोप भालचंद्र नायकान केल्लो. ह्या प्रकरणात राणे आड FIR नोंद जावं येता म्हणून पुलीस सुत्रां उलोवन दाखयतात. घेवया एक विराम.